प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज सोमार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा लुकाचो 17वो विसवूर वोड 1 ते 6 पर्यंत। लूक चॅप्टर 17 वर्सेस 1 to 6। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्यो, पूण ज्या मनशां उदेशी त्यो येतीत तांचें कोटा। ह्या ल्हानांतले एकल्याक पुर्यान तांणी भावार्थ सोडूंक ओडून व्हरचे आदीं तांकां गळ्याक दांत्याचें पेड बांदून दोरयान उडयल्लीं जाल्यार तांकां ओदीक बरें जातो आसलें। सुत्राय दोरात तुजो पेलो तुजेर चूक करीत दवर, ताका शिडकाय, आनी तो आपली चूक वळखून घेतीत जाल्यार ताका भोगोस। आनी तो तुजेर दिसाक 7 पावटी चूक करीत आनी 7 पावटी तुजेशी परत येवन म्हजो गुन्यांव जालो अशें म्हणत जाल्यार तुवें ताका भोगसूचो। भावार्थ आपोस्तलांनी सोम्याक म्हणलें, आमचो भावार्थ वाडय। तेन्ना सोम्यान म्हणलें, सांसवाच्या कोण्या इतलो तुमकां भावार्थ आसत जाल्यार उमटून वच आनी दोरयांत रिगून पाळा सोद। अशें ह्या मोरीच्या झाडाक तुमच्यान म्हणूंक जातलें आनी तें तुमचें आयकतलें। एका चाकराचो काय प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन आमकां शिकोवन दिता पातकां विशीं। आनी ह्या पयली वडीन कितें म्हणटा तो म्हणटा भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो आसतल्योच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतीत तांचें कोटा। परतून वाचता, भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो येतल्योच, पूण ज्या मनशा उदेशी त्यो येतात ताचें कोटा। भाव भयणीनो जेजू अशें कितें सांगता, कित्याक अशें म्हणटा? आमी जेन्ना ह्या संवसारांत आसा, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता, आमकां ताळण्यो येतल्योच। आमकां भावार्थ सोडून दिवपाच्यो ताळण्यो येतल्योच। कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता, आमकां कितें दिसता, आमी आयकता, आमकां आमकां कोण तरी येवन कितें सांगता, आमच्या दोळ्यांनी आमी खूब पळयता। आनी भावार्थ म्हणल्यार आमी ज्यो वस्तू ह्या संवसाराच्यो त्यो पळयनासतना आमची चोत्राय जेजूचेर दवरता। म्हणटच जेन्ना ह्या संवसारांत आसा आमी तेन्ना आमकां ताळण्यो येतल्योच। आमच्या मनाचेर कसलो तरी दबाव येतलो, कित्याक आमी ह्या संवसारांत जियेता। पूण जेजू म्हणटा ज्या मनशा उदेशी त्यो येतात तांचें कोटा। कित्याक आमी पातकां कोत्ता ती बरीं आहा, आमच्या मनान कितें देवाच्या उतराचेर आड येता तें आमी तें आमकां येतलें तें, पूण आमी कशे भाशेन तें आमी झूज करूंक जाय देवाचें उतर घेवन। पूण आमी देवाचें उतर घेवन झूज करिना जाल्यार पूण आमी आतां दुसऱ्यांक त्रासान उडयता, दुसऱ्यांक पातकान उडयता। जेजू म्हणटा तांचें कोटा कोटा। ह्या इतल्या एका पर्यान ताणें भावार्थ सोडूंक उदेन व्हरचो आदीं तांकां गळ्यान दांताच्या पेड बांदून दोरयान उडयलीं जाल्यार तांकां उदीक बरें जातो आसतलें। म्हणजे जेजू म्हणटा जो कोण दुसऱ्यांक पातकान घालता ताका दोरयान उडोवंक जाय, ताच्या गोमट्याक एक पेड घालून। म्हणजे जेजू म्हणटा ताका मरण फावो जावंक जाय, कित्याक ताका नाका की आमी कोणाकूच पातकान घातली। भाव भयणीनो कितले फाटी आमी नको, आमचो संबंद देवाशी घट ना, आमकां उतराची सजमण येना, आनी आमी कितले फाटी दुसऱ्यांक कितें सांगता, खबरो सांगता, शेरमाव सांगता वा तांकां शिकोवन दिता, पूण आमी सारकी शिकोवन दिना जाल्यार, देवाच्या उतराचेर आड दिता जाल्यार भाव भयणीनो जेजू म्हणटा असल्या लोकांक एक आपल्या गोमट्याक पेड घालून तांकां दोरयान उडयल्लें बरें, कित्याक ताका नाका आमी कोणाचो भावार्थ पिड्यार केल्लो। म्हणून आमी जेन्ना शिकोवन दिता, आमी दुसऱ्यांक प्रवचन करता, आमी दुसऱ्यांक जेजूची बरी खबर शिकयता, आमकां गरज ह्या उतराची पूर्ण शिकोवणी पयली आमकां सजमणी पयली जाय। बिश्टें आमी तोंड उक्तें केलें आनी शिकोवन दिली
आनी ते चुकीचें जालें आनी दुसऱ्याचो बावाड कमी जालो हें देवाक एकदम मानना आनी जेजू म्हणटा ताका एक त्या पेड घालून ताका एक दोरयान उडोवपाचें देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमी दुसऱ्यांक उतर शिकयता तेन्ना दुसऱ्यांक आमी बावाड शिकयता तेन्ना दुसऱ्यांक आपल्या आमच्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी देवाच्या उतराची शिकवण दिता तेन्ना आमकां गरज आमी जें उलयता स्वता प्रमाणे शिकोवंक कित्याक आमी कितें देवाच्या उतराचेर आड शिकयलें जाल्यार तें देवाक मानना आनी देव आमची एकदम खर जोडटी करतलो कित्याक ताका नाका आमी कोणें कितें चुकलेलें दुसऱ्यांक दिवपाक आनी भाव भयणीनो जेजू आयज म्हणटा आमकां तो म्हणटा चोत्राय दोरात कोण तुजो पेळो तुजेर आड येत जाल्यार तुका तुजी तुजेर चूक करीत जाल्यार ताका शिडकाय आनी ताका भोगोस कित्याक आमी कोणाक भोगशिना जाल्यार कोण आमचेर आड येता जाल्यार आमी तांकां भोगशिना जाल्यार आमी कितें करता भाव भयणीनो जो कोण भोगसूंक तयार ना आमी सैतानाक आमंत्रण दिता आमच्या जिवितांत सैतान पाड घालपाक येता आमकां जिवेशी मारपाक येता देखून भाव भयणीनो गरज आमकां आमी आमच्या दुस्मानाचो पासून मोग करूंक तांकां भोगसूंक कित्याक आमी भोगशिना जाल्यार कोण आमकां वायट करीत जाल्यार पूण आमी भोगशिना जाल्यार सैतानाक आमच्या जिवितांत एक एंट्री मेळटा ताका लिसेंस मेळटा आमचे पाड घालपाक देखून जेजू आयज म्हणटा आमी कोण आमची चूक करीत जाल्यार जे भाशेन आमी आमच्या बाबा म्हणटा दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां भोगोस आनी देखून आमकां गरज भाव भयणीनो की जो कोण आमकां आमचेर चूक करता कोण आमकां वायट करता आमी तांकां भोगसूंक एकदम गरजेचें आनी जेन्ना आमी तांकां भोगसिता जेन्ना आमी तांकां खरेपणी देवाचें जें भोगसणें आमकां मेळना तें आमी तांकां दिता आतां भाव भयणीनो आमकां देवाचें सगळें बरें फावो जाता सैतानाक आमच्या जिवितांत कसलीच वाट मेळना कसलोच एंट्री मेळना आनी आमकां आतां सगळें देवाचें फावो जाता तर आयज भाव भयणीनो खेरीत भाशेन आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया आमचो बावाड वाडपाक आमी देवाचें उतर पोत्तून आयकया आनी ह्यो बावार्ता वरवीं जे आमी चलता ते बावार्ता वरवीं चलून आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवया आनी जो कोण आमचेर आड येता आनी आमकां दुखयता आमचेर चूक करता तांकां बोगसणें दिवपाक आमी आयज सुरवात करुया बोगसणें दिनासतना रावत जाल्यार आमकां देवाचें सगळें आडून रावतलें आमकां मेळचें ना देखून आयज आमी भाव भयणीनो भावार्थान चलया आनी दुसऱ्यांक आमी बोगसणें दिवन आमचें जिवीत सारूंक आयजतान सुरवात करुया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव उडयता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोरोंडारा जेजूची कृपा आमच्या सुर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.